संत सांसम्या मंदिरां संभल्या गीता गान मधुर तुका हसिता आमचे तुवे वतल्या सरदेण्या पासून अर्गा मेटयता दिनवाशी काळसान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संत सांसम्या मंदिरां संभल्या गीता गान मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सरदेण्या पासून अर्गां पेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देव आपल्या सत्तेन आमच्या जिवितांत कितेंय करूंक शकता म्हळ्यार सत मानून घेवन त्या देवाक आमी लागीं सरता आसतना देवाची सकत आमी अनुभव करता आयच्या पयल्या वचपांत आमी तेंच पळयता हान्ना एका भुरग्याच्या देण्या खातीर ती आशेताली भुरग्याचें देणें आपणाक मेळ्ळो ना म्हळ्यार ते खंतीन ती आसली देवाचेर ती पातयेता हेर खंयसरी ती धांवना बदलाक देवाळाक ती धांवून येता आनी देवाचेर बावर दवरून देवाचेर विश्वास दवरून ती मागता आनी ती घेता तें गरजेचें देवाच्या आदाराचेर देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून कोण मागता तो खंडीत जावन घेता हो आमचो जायत्यांचो अनुभव हांव ऑफिसांत आसतना सकाळींच एकली भयण आयली आनी ती म्हज्या लागीं म्हणा लागली फादर खंयच्याय गरजां खातीर खंयच्याय इराद्यां खातीर हांवें हांगासर येवन नव्यानांक येवन मागचें आसा आनी देवान म्हाका सगळें दिलां म्हजे दुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां ताच्या कामांत तें भोव संतोश भरीत आसा आनी हे दोळूस 40 दिसांचो सांबाळ ताका जालो खंय आनी ते दू म्हणा लागले खंय मागीर आजच वचोन केरेकटेक वचोन म्हज्या नांवार ह्या पयल्या सांबाळांतलें एक जवान दी म्हणून तशें ती हांगासर आयलेली आसा पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो जें कितें देवाचेर बावर दवरून देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून आमी निरंतर मागता तें देव आमकां दिता आयच्या दिसा त्या देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून आनी सांगता सांत आंतोनीचे विणवण्याचे सक्तेचेर बावर दवरून आमी हांगासर आयलेले आसा ह्या मिसाच्या बलिदाना सोबें आमचें जिवीत आमच्यो गरजो आमचे इरादे आमची कंत आमची बेजाराय आमचें उणेंपण तें सगळें देवाक आमी भेटोवन दिवया देव आमकां तें सगळें भर्तीकन दिता ह्या सुभावार्थान हे मिसाचें बलिदान आमी देवाक समर्पिया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमचें उणेंपण ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आंवकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं काकुळट कर सुम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर महिमा 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 देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंतान तुनीक खऱ्या बावर्ताचो हुशार प्रसंग धार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिल्लोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताचे मजत आमकां मेळूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वसाप शिलोंत ताणी जेवण पिवन जाल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सरेस्परा मुखार गेली तेन्ना याजक एली सरेस्पराच्या मंदिराच्या दारवंता कडेन आपल्या आसनार बसून आशिल्लो ती सगळी खंती बरीच जावन सरेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां गळोवन रडली तिणें अशी एक आंगवण केली दळपरांच्या सरेस्परा
तूं तुजे सकाळीचे दळदीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे सकाळीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे सकाळीक एक पोत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जिणीभर सरेस्पराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सरेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडांत पळयतलो. हन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट हालतले पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पेयल अशी दिसली आनी ताणें तिका म्हणलें, कितलो वेळ तूं पेयल्ले स्थितींत रावतली, तुजो दाकासरो पयस कर. हन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकासरो जावं हेर सोरो पिवंक ना. हांवें म्हजे काळी सरेस्परा मुखार वमतिले इतलेंच. तुजी साकण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगलो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरिल्ल्या काळजांतल्यान उलयतली. एलीन म्हणलें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय ते तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकणीक दया लाबो. उपरांत ती थंयची गेली आनी जेवली आनी पियेली. आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच खंतीन भरलेले दिसूंक ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ती उठली आनी ताणें सरेस्पराचो आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपले पत्नी हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सरेस्परान तिचो उडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरले उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका साम्युएल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका सरेस्परा कडेन मागून घेतिल्लो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोरा मुझा तारोका थंय संतोस्ता काळीस मुझे. सर्वेस्पोरा मुझा तारोका थंय संतोस्ता काळीस मुझे. सर्वेस्परा थंय संतोस्ता मुझे काळीस. मुझ्या देवा सवे मेळता म्हाका बळखटाय. मुझ्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण संतोस्ता. सर्वेस्पोरा मुझा तारोका थंय संतोस्ता काळीस मुझे. बळवंतांचे दोणू मोडून पडले पूण अस्कतायेचे बोळ वाडले. पोटभर जेवतली दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात. भुकेन मरतली आनेकी कश्ट वावंट काडिना. वांसडी जावन आसलेली 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवय गाथा बुजवणा. सर्वेस्पोरा मुझा तारोका थंय संतोस्ता काळीस मुझे. सर्वेस्पर मरण धाडता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देंवयता आनी थंय थावन वयर काडता. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडता आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोस धरणीक शेवटिता आनी उखल उबारता. सर्वेस्पोरा मुझा
तारुका थंय संतोस्ता काळीज मोजे धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता गरिबांक कोयऱ्यांतली वयर काडता कुंवारा मदें तांकां बसयता मानाचें सिंहासन जण एकल्याक नम्यार दिता सर्वेस्परा मोच्या तारुका थंय संतोस्ता काळीज मोजे सर्वेस्परा मोच्या तारुका थंय संतोस्ता काळीज मोजे Alleluia, Alleluia, Alleluia. देवाचे उतर मानून घेया मनुष्याचे उतरशे नाही बगर देवाचे उतर दे Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आणि ताचे शिष्य कफरनावांत येवन पावले साबत येतच जेजू सिनागोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार असलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतालो शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो तांच्या सिनागोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली नजरेच्या जेजू तूं आमचे कोबरेक कित्याक आयलाय आमकां नास करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हणलें तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर तोवळ तो देंवसार ताका पिसूडन व्हडल्या ताळ्यान किळस मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो सोमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले ही एक नवीस शिकवण अधिकारान भरलेली देंवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात तितल्यार गलिलेयाच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्तांते प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो सांत पावल म्हणटा बरवोसो आमकां निराश करिना देवाचेर बरवोसो दवरून देवाचे सक्तेचेर बरवोसो दवरून देवाचे ग्रेस्तकायेचेर बरवोसो दवरून देवाच्या मोगाचेर बरवोसो दवरून कोण देवाक लागीं सरता तो बिलकुल निराशी जायना आयचे देवाचें उतर हें सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता कालच्याच दिसा एकलो हिंदू भाव हांगासर म्हाका मेळूंक म्हूण आयिल्लो ताचें घर उडपी काटपाडी दिशेन आनी एकल्या ताच्या सैऱ्याक घेवन तो म्हाका मेळूंक आयिल्लो आनी ताका हांवें बसोवंक सांगलें आनी तो म्हणा लागलो ಫಾದರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ
ನನ್ನದು ಒಂದು ಹರಕೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾನು ತೀರಿಸಬಹುದು म्हणालागलो. हांवें ताका म्हणलें, जी तुजी आंगवण आसा तुवें कशी फारीक करयेत म्हणलें. ताका तो म्हणा इल्लेशे पयशे हांवें हाडल्यात ते म्हाका दिवंक जाय, खंयसर हांवें घालचे या खंयसर हांवें दिवचे. ताका हांवें म्हणलें, तुवें हांगाच दिव्येत, हांगा दिल्यार तुका हांव रिसीट बरोवन दिता म्हणलें. जायत म्हणा लागलो. ताचे उपरांत उलोवन तो म्हणा लागलो, फादर, जायत्या वर्सां पयलें हांव मुंबईंत एका पार्टनरा संगी मेळोन कॅन्टीन चलोवन आसलो. जायत्या दिसा हो आमचो वेव्हार बऱ्यान मुखार गेलो. मदें इल्लेशे समस्या आयले. म्हजो पार्टनर सगळी लायबिलिटी ओवरहेड्स मुजेर घालन तो म्हाका सोण गेलो. म्हाका जायते पयशे येवंक आसले आनी हांव जायत्या कश्टांत पडलो. आनी त्या वेळार तो म्हणटा, कुंदापूरच्या एकल्यान आल्बर्ट म्हणलेल्यान प्रस्तुत त्या मनशाक आनी ताका कॉन्टॅक्ट नांकय मस्त वर्सां जालीं, फोन नंबरूय ताचें ना म्हणा लागलो. त्या आल्बर्टान तवळ म्हणलें काय, तुजे खातीर हांव केरेकट्टे पोंडशेतांत एक आंगवण करता आनी खंडीत जावन एका दिसा जे कितें पयशे तुवें होगडायल्यात ते तुका मेळटले. आनी तो आयिल्लो शेखर पुजारी म्हणून ताचें नांव. तो म्हणा लागलो, फादर, ते पयशे म्हाका सगळे फाटीं मेळ्ळ्यात. त्या देखून जे कितें वांटो हांवें हांगासर दिता म्हणून तो वळूस हांवें मतींत चिंतलें, तो वांटो हांव हांगासर हाडून आयलां. आनी अशें उलोवन उपरांत तो रुपय 40,000 ह्या पोंडशेताक दी लागलो. मगळ बाबांनो आनी भयणींनो, एका क्रिस्तांव बावर्त्यान ताच्या खातीर केल्ली आंगवण फारीक करूंक म्हणून तो कालच्या दिसा हांगासर आयिल्लो. देवाच्या सक्तेचेर तो पातयेल्लो. ज्या देवा लागीं ताच्या क्रिस्तांव बाबान मागलेलें आसा तो देव दितलोच म्हळ्यार पातयेन तो आसलो. आनी ताचें आंगवण फारीक करच्या मुखांतर जें कितें बरेंपण ताका जालां, जें कितें बरेंपण ताका मेळ्ळां, तें त्या देवातावन जो ताचो क्रिस्तांव बावर्त पातयेल्लो देव आसा त्या देवातावन ताका मेळ्ळें म्हळ्यार सत वळखून घेवन तो कालच्या दिसा हांगासर आसलो. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, खंडीत जावन एक जिवें उदाहरण, एक जिवें निदर्शन, जी कोण देवाच्या सक्तेचेर पातयेतात, विश्वास दवरतात, ती केदेंकच निराशी जायनात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. आमी पळयता हन्ना विश्वांतलें हें वाचप. हन्ना कितें करता? हन्ना खंती बरीत ती जाता. खंती बरीत जावन ती कितें करता तें गरजेचें. ती सर्वेस्पराक प्रार्थन करूंक लागता आनी दुखांक गळयता, रडटा आनी एक आंगवण करता. एक आंगवण करता. आंगवण मगळ बाबान आनी भयणीनो, देवाक आमी दिवचें लॉन्स न्हय. आंगवण देवाक दिवचें लॉन्स न्हय.
पवित्र पुस्तकांत आंगोन करचे आमी पळयता म्हळ्यार अन्नाय आंगोन करता. किर्तनांती आमी पळयता किर्तनकार म्हणटा म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें केल्ली आंगोन हांव फारीक करता म्हणटा. आंगोन म्हळ्यार मोगाळ बाबान आनी बेनीनो आंगोन करच्या मुखांतर न्हय आमचे गुमान करच्या त्या आंगवणाचेर ना, बदलाक ते आंगोन करता आसतना जो आकांत आमचे थंय आसा तो आमी व्यक्त करता. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें केल्ली ती आंगोन हांव फारीक करता म्हणून किर्तनकार म्हणटा. आकांतान त्या देवाचेर आमी विश्वास दवरचो आनी म्हणचे देवा तुजे विणे म्हाका कोणूच ना, देवा तुजे विणे म्हजी गत दुर्गत जाता, देवा तुजे विणे म्हजो हात धर म्हाका ह्या दुर्गतींतलो उठोवचो हेर कोणूच ना म्हणून आमी म्हणचें. आंगोन करता आसतना एकलो ताकाच देवाक समर्पण दिता, देवाचे तो हुंदोन जी येता म्हणून तो दाखयता. हांगा अन्ना मोगाळ बाबान आनी बेनीनो हेंच करता आनी ती प्रार्थना करता आनी दुकां गळोवन ती म्हणटा दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं तुजे साकरणीचें दळदिरपण पळयताय जाल्यार तो म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीचेर विसर घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जिणेभर सर्वेस्पराक भेटयतली, ताच्या माथ्याक केदेंच वाकर लावंक दिवची ना म्हणटा. त्या देवाक आपण त्या पुताक जल्माल्या पुताक सर्वेस्पराकच भेटोवन दिता म्हणले ते आंगोन करता. आनी उपरांत आमी पळयता येली येता, येली सूख समजाता, येली चिंता ती पियोवन पियेल्ले स्थितींत तशें करता म्हणून चिंता. पूण ती जाप दिन म्हणटा ना सायबा हांव एक निर्भागी स्त्री जावं दाका सोरो हेर सोरो पियोंक ना, म्हजें काळी सर्वेस्परा मुखार ओमतिलें तितलेंच. ती आंगोण करच्या मुखांत दुकां गळोवच्या मुखांत ती कितें करता गे म्हळ्यार तेजें काळीज सर्वेस्पराक ओमतिता हें ती करता. ताच्या उपरांत मोगाळ बाबान आनी बेनीनो ती म्हणटा हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांत देवा लागीं हांव उलयतली, तितलें ती करता. ताच्या उपरांत कितें जाता गे पळया, तो वळ येली एक वर्तो प्रभात करता. तो प्रभात कितें गे म्हळ्यार ते तो म्हणटा दोळ्या मुखार तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दया लाभो म्हणून म्हणटा. देवा अळे तुजी साकण तुज्या मुखार आसा, तिजी अस्कत काय वळखून ती हांगासर पावल्या, हे तुजे साकरणीक दया लाभो, दया लाभो. आनी इतलें सांगलेंच हें भोव गरजेचें. जंय आमी जायते पोटी सुकता, जायते पोटी सुकता. पळय तें कितें गे म्हळ्यार आमी पळयता उपरांत ती जेवता आनी पियेता. जेवचें आनी पियोवचें म्हळ्यार कितें, खंत आसतना भिरांत आसतना जेवंक जाता गे, जेवंक मोन येता गे, येना. जेवचें आनी पियोवचें म्हळ्यार कितें अर्थ गे म्हळ्यार मागल्या उपरांत तिजी कंत तिणें सोडली, तिजो आकांत तिणें सोडलो, तिजी भिरांत तिणें सोडली म्हणून अर्थ. आनी तेंच पवित्र पुस्तकांत मुखार सांगलेलें आसा पळया. पवित्र पुस्तक म्हणटा तिचे मुखामळ फुडें केदेंच कंतीन भरलेलें दिसोंक ना. एक पावटी देवाच्या हातांत भर दिल्या उपरांत, देवाचेर भर घाल्या उपरांत ती तो भर काण घेवन फाटीं वचोंक ना. आमी कितें करता गे म्हळ्यार जायते पोटी मोगाळ बावन बेनीनो हांगासर येता, देवा लागीं पुरो सांगता, दिता, भर घालता आनी वेता आसतना तो भर काण घेवन घरा वेता. कशें कळटा आमी तो भर घेवन फाटीं घरा गेल्या म्हणून कशें कळटा, कशें कळटा की म्हळ्यार तित्त कंत तित्त भिरांत तस आकांत. भिरांत कांय म्हूण हें जावना, तोंडार संतोश ना,
हांव कांतता आसा हांगा येवच्या पयलें न्हीद पडनातली हांगा येवन फाटीं गेल्या उपरांत ती न्हीद पडना न्हीद पडना हांगा येवच्या पयलें कंतीन जेवण रुसानातलें जेवंक मोन येनातलें हांगा तो गेल्या उपरांत ती तिस गत आदे गती जाल्यार अधोगती जाता तितलेंच त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो देवाचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार हें देवाचेर भावार्थ दवरचो म्हळ्यार हें हांवें देवा लागीं सांगलां देवान ताजो आदार म्हाका भासयला देवान सगळें पळयता म्हणलां तर हांवें कित्याक करचें हांवें कित्याक भियान जियोवचें तुवें भियोवचो तुवें कंत करची ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार यू डावट गॉड्स ब्लेसिंग्स न्ही गे तुका दुबावता आसा न्ही देव दिता गे दिना गे म्हणलें दुबावता आसा देवाच्या सक्तीचे दुबावताय कंती वरवीं तुज्या बिरांते वरवीं त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो हांगासर आमकां हान्ना कितें सांगता गे म्हळ्यार देवाचेर भावार्थ दवरचो म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार देवाच्या सक्तीचेर फाटी येवचें म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार एक पावटी तूं रड कितेंय कर आंगोण कर मागणें कर तुजो आकांत उसार तुजें सगळें दूख तूं सांगून घरा बस पूण तें दूख ती कंत ती बिरांत आंगात देवा लागींत सोन वस ही मॅनेजस तो मॅनेज करता तुमी मॅनेज करूंक शकनात तुमचें दूख तुमचे बिरांत तुमचे कश्ट तुमी मॅनेज केल्यार ते कश्ट थंयच उरतात ते वाडटात पूण देवाक मॅनेज करूंक सोडल्यार मात्र ते देंवतात ते तुमचे तावन पयस वेतात आनी हेंच जाता म्हाका भावान आनी भयणीनो परत्यान ती कितें करता की म्हळ्यार सकाळीं फुडें उठता सर्वेस्पराक आराधन करता ताचे उपरांत ती एक व्हरतात देवाक आराधन कर देवाची स्तुती कर देवाचो आदार मागून ती एक जातात आनी आमी पळयता कितें जाता ती गर्भेस जाता दीस भरल्या उपरांत एका पुताक जल्म दिता आनी सॅम्युएल म्हणून ती नांव दवरता तिणें दवरल्या त्या नांवान सयत तिजो भावार्थ जें कितें तिका मेळ्ळां तें अचानक मेळिल्लें न्हय बाय चान्स मेळिल्लें न्हय बदलाक हांवें मागल्या वरवीं हांवें देवाच्या सक्तीचेर विश्वास दवरलेल्या वरवीं हांवें देवाच्या त्या वर्त्यापणाचेर पदवेचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं मेळ्ळें म्हणून ती त्या नांवान सयत वळखून घेता आनी सॅम्युएल म्हणल्या नांवाचो अर्थ कितें हांवें ताका सर्वेस्परा कडेन मागून घेतलो सर्वेस्परान दिल्लो देव पळय म्हाका भावान आनी भयणीनो हो तिचो भावार्थ आयचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार आयचे सुवार्थेन त्या जेजूची सकत कितें गे म्हणून लोकांक थंयसर कळीत जाता थंयसर आसलो लोक सिनागोगांत फारिझेवांची शिकोवणी आयकोन आसता आनी जेजूची शिकोवणी आयकोन आसता तांकां एकच एक व्यत्यास थंयसर दिसून येता तो कितें गे म्हळ्यार जेजूची शिकोवण तांच्या शिकोवणे बरी नातली बदलाक पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा जेजू अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो कित्याक म्हळ्यार तो शिकयतलो मात्र न्हय ताच्या शिकोवणें सांगता तो असर्यां करतलो अजापां करतलो आनी त्या सिनागोगांत ताणें केल्लें व्हडलें असर्यां तें कितें गे म्हळ्यार देंवसाराक धांवडायलें देंवसार ताच्या लागीं विचारता नजरेच्या जेजू तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं एक श्रेश्ठ याजक तो म्हणटा तूं एक व्हडलो याजक तूं कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय गी देंवसार वळखून घेता जेजूचें मिसांव जेजू नाश करूंकूच आयला म्हणून ताका कळीत आसा मेस्सिया येता आसतना एक गुर्त तो मेस्सिया म्हणून समजून घेवंक कितें म्हळ्यार मेस्सिया देंवसारांक धांवडयता तो एक गुर्त मेस्सिया म्हणून वळखूंक कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती पुस्तकांत सांगलेलें आसा
थंयसर एक प्रवाद केल्लो आसा. तो प्रवाद देवान सांगलेलो कितें म्हळ्यार देंवसरा विशांत त्या सैताना विशांत सैतानाच्या रुपार आयिल्ले ह्या सर्पाच्या रुपान आयिल्ल्या त्या सैताना विशांत सांगलेलें आसा एका स्त्रियेची संतत तुजें मस्तक चेंचतेली. त्या देखून ती स्त्रियेची संतत म्हणून कोणी एकलो जल्मालो तो स्त्रियेची संतत म्हणून कशें कळचें. देंवसरांक दवंडवच्या मुखांतर त्या देखून त्या देंवसरांक दवंडयता आसतना जेजू आपुणूच त्या उत्पत्ती पुस्तकांत ज्या कोणा विशयान प्रभात केल्लो तोच म्हणून ह्या विशयांत तो दाखयता. ताजे सकत कितें म्हणून तो दाखोवन दिता. ताचे उपरांत ताणें करचें महत्कार्यां जायतीं आसात. ताजे सकत कितें म्हणून तो उगडापे करता. आनी कोण मोगाळ भावान आनी भयणीनो ही ताची शिकोवन आयकून ताचे सक्तेचेर बावर दवरून कोण ताका लागीं सरता ती बरीं जातात. कसलीं आजापातांच्या जिवितांत जातात पळया. एक आजाप आमी उल्लेख करचें जाल्यार मार्ता आनी मुरियेचो भाव कुसोन गेल्लो 3 दीस म्हळ्यार देर इज नो होप एट ऑल. ताच्या कुडींतलें सगळें कुसोन गेल्लें कांय नातलें. तसल्या लाजराक तो भायर ये म्हणटा आनी तो भायर येता. पळया ती सकत जी कोण मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरता ताच्या जिवितांत बरेंपण जाता वर्तेंपण जाता. आयच्या किर्तनांत तेंच आमकां सांगलेलें आसा. तें कितें म्हळ्यार किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्परा तें म्हजें काळी संतोसता हान्नाचें गीत हें म्हज्या देवा सोवें मेळटा म्हाका बळ घटाय म्हणटा ती. म्हज्या देवा सोवें हांव बळवंत जाता हांव घटाय जोडूंक शकता. बळवंताचें दोन मोडून वेता पूण अस्कत्याचें बळ देवा सोवें वाडटा. बळवंत आसलेले तांचे दोनू मोडून वेता पूण अस्कत बळवंत जातात. पोटभर जेवतालीं दिसपडतो ग्रास सोडूंक वेतात भुकेन मरतालीं आनीक कश्ट मावंट काडिनात. हांगा पळय आनी एक वाक्य आसा देवाचें बळ आमकां दाखोवचें. तें कितें म्हळ्यार वांसडी जावन आसली 7 पावटी आवय जाता. वांसडी जावन आसलेली भुरगींच जायना म्हणून चिंतून आसलेली कितें जाता देवाचेर भावार्थ पातयेनी दवरल्यार ती 7 पावटी आवय जाता. 7 भुरग्यांची आवय जाता. पूण अखेरीचें वाक्य आसा पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवून ना. कोण देवाचेर पातयेनी दवरना विश्वास दवरना. तिका कितलीं भुरगीं आसल्यार एक गाद आसा न्ही गे 7 भुरग्यांची आवय काल्या वाटेर पडली म्हणून गे मार्गार पडली म्हणून तशी एक गाद आसा. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाचे सक्तेचेर देवाचेर पदवेचेर आमी हुंदोन जियेता तेन्ना आनी त्या देवाक सदांच आमी त्या हान्ना बरी आनी जेजूच्या फाटल्यान गेल्लेल्या त्या गरजेवंता बरी आमी देवाक लागीं सरता तेन्ना आमी सदांच बळवंत जावन उरता सक्तेवंत जावन उरता. तेंच आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. कोण देवाच्या बाबर देवाच्या सक्तेचेर देवाच्या बळाचेर विश्वास दवरून ताका लागीं सरता तो केदेंकच निराश जायना. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा ह्या देवाच्या बळाचेर विश्वास दवरून पातयेनी दवरून आज आमी हांगासर आसा ते खंडीत जावन आनी हाजो फळ तुमकां मेळना म्हणून चिंते नाकात. खंडीत जावन तुमकां देव निराश करिना. आज तुमी घरा वेता आसतना हो संदेश व्हरून वचा आनी जी कितें कंत आसा जी कितें भिरांत आसा ती हांगासर दवरून वचा. ती व्हरून वचा नाकात. ती कंत ती भिरांत तुमी व्हरून गेल्यार त्या कंतीन दवरतात. कित्याक म्हळ्यार तुमी वेल्या न्हय. आमच्या घरा कितें आसता आमी वेल्लें आमच्या घरा आसता वय गे न्हय. आमी वेल्लें आमच्या घरा आसता न्हय गे आसा ना गे. आमी तें उडयल्यार मात्र आमच्या घरा तें आसना केंगे वचून पडटा. त्या देखून हांगा तावन कंत भिरांत ती व्हरून गेल्यार ती तुमच्या घरा उरता ती आसता. ती व्हरिनाकात. ती हांगा देवाच्या पांयां तळा सोंड वसा. तुमी हान्ना बरी वसा. हान्ना कशी गेली पळया तिचे मुखामळ फुडें केदेंच कंतीन भरलेलें दिसूंक ना.
तुमचें मुखामळ कंतीन भरलेलें दिसा नातलेल्या वेळार आनी कशें अन्ना सकाळीं फुडें उठून सर्वेस्पराचें आराधन करतात अन्ना आनी तिचे पती तशेंच तुमी हर एक दीस त्या देवाच्या सक्तेचे पातयेवन ताका आराधन करून तुमी तो दीस सुरू करता आसतना मगाळ भावान आनी भयणीनो जें कितें तुमी होगडायलां तें तुमकां मेळटा जें कितें तुमी आशेवन हांगासर मागलां तें तुमकां फावो जाता जी कितें सुक्ती तुमच्या जिणेंत आयलेली आसा ती भरती जावन बदलाता आनी येदोळस आराधनान सांगलेल्या प्रमाणे लोक तुमकां पळोवन विस्मीत जाता आनी म्हणटा खंयच्या गतीर आसलीं खंयसर येवन पावलीं तशें तो उद्गारता आनी देवाक महिमा दिता हेंच आमचें तें जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी मागलेलें देव आमकां दिता कित्याक तो ग्रेस्त न्हय अस्कत देखून ताच्या आदाराचेर ताच्या बळाचेर ताच्या पदवेचेर विश्वास दवरून आतां आमच्या गरजां खातीर आमी मागया सर्गीच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक येजकाक धार्मिकाक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फोव तो प्रतिफळ लाबाय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सता नितीन आमचो द्वेश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार अनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाबाय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवा जाणांनी सरकारी आनी लौकीक सक्तीक बुलोवन तांची जिणी होगडाय नशे बगर तुज्या पुत्र जेजूच्या सुवातेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गीचें राज स्थापन करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळा सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी तेसावां तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेतांक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टोंच्या सर पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल चड पिडे शिड्यांतली तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी फुडें जावन आसची सर बरी कामां शेवटांक पावाय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक एक घडी भर आमच्या कास्कीकार सांपसत आमी मागया देवाच्या बळाचेर देवाच्या ग्रेस्कायेचेर देवाच्या अपरिमीत मोगाचेर विश्वास दवरून आमी हांगासर आसां ह्या विश्वासान केल्लें तें मागणें देव तिरस्कार करिना बदलाक आमी मागलेल्याच्या की सडीत मापान आमकां फायद्याक आसलेलें फायद्याक पडचें आमकां तो फावो करता तेच बाबरतान आमच्या कसकी गरजां पासत मागया कोणा पासत आमी मागोवंक हांगासर आसां तांच्या पासत आमी प्रार्थना करया जायत्या जाणांक आमची मागणी आमी बसयलेली आसा तांच्या पासत आमी प्रार्थना करया देवाचेर बावर दवरून कंती विणें भिरांते विणें संतोशान जिवंक आमी फुडें सरया आनी देवाच्या वडकृत्यांचो अनुभव आमी करया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या अपरिमीत सक्तेचेर पदवेचेर आनी चडकन तुका आमचे तें आसच्या त्या मोगाचेर बाबर्थ दवरून आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर आमच्यो आनी ह्या पोंतळाक येवच्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्यो गरजो तुजे समोर दवरलेल्यो आसात कणवळ्याची दिश्ट आमचेर घाल अन्नांचेर दया दाखयलेलें बरी आमचे रितून तुजी दया दाखय आनी जें कितें अन्नांक तुवें फावो केल्लें तशेंच आमकांय आमच्या गरजांनी आमकां तूं फावो कर
आनी तुजी महिमा ह्या आमच्या जिणे मुखांत हेर लोकांक परगट जावं तुज्या सांगतपणाचो संतोष ह्या संवसारांत आमी भरपूर मापान अनुभव केल्या उपरांत त्या सर्गींच्या राजान तुज्या सांगतपणान पूर्णपणी आमी वांटो घेवं तूं आमकां सुमेस्तां फावो कर म्हण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. खाणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांचो देवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताकूळ रगती तूं आमकां खाणगे सोम्या काणिको मोगळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या ह्या नोव्यानाच्या दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता ताजे शिकोवणूक घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकांच आनी आमचें सर तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परादय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मना हो दीस संभ्रम तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. बोन सर्गी तुका जय जय
सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय बोन सर्गी तुका जय जय बोन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सुरेस्परा प्रितमीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, चराळो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. आमच्या सगळ्या मेल्ल्या भाव भयणीचो उगडास करुया. तांकां ती ज्येश्ठा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळ मुखामुळे पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दयाक म्हण आमी मागता. आमकां मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यंत अमृतां आनी सर कांय तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजभर सुलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत तिने जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवत ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. प्रितुमेचे रूस दिवचे मीठ तुमी, ताची सरी जाली तुमची जावजिणी. बरेपण बरे मन दाखोवन उतरां कन्यांनी, वांटून म्हजो संतोश सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले तेच म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनान दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत.
सुमार 400 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशताक येवच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आदार आनी विस्तार आशिर्वादां मेळोनूच आसात. आयच्या दिसा ह्या पुणशताक येवन संताची ससाय मागून देवा लागीं तुमी विनंती केल्ली आसा. तुमी सोदून आयिल्लो आदार व्हड मापान देव तुमकां फावो करून दी म्हणून आयच्या दिसा हांव मागतां आनी दिसपडट्या म्हज्या मागण्यांत तुमच्या इराद्यां खातीर मागतलो, तुमच्या गरजां खातीर मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयतां. ह्या पुणशतांत तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन, उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा. मंगळारांचें ह्या हेर दिसांनी मिसाक भक्तीपणाक हजर जावंक असाध्य जाल्ल्यांनी ह्या आयताराच्या मिसाक येवन भाग घेवयेत. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता. भुरग्यांक आनी कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन, कुमसारां. हप्त्या मदें ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालता अशें येतेल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीचे ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल डायरी, कॅलेंडर आनी प्रमुख जावन कॅथोलीक पंचांग, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. कोणायकी मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मिसाक तास रुपये 500. येवच्या म्हयन्याच्या 15 तारीखेर आमी सांत आंतोनीचे रेलिकेचें फेस्त आचरण करता. ह्या फेस्ताक तुमकां हांव माया मोगाचो स्वागत दितां. ह्या फेस्ताक मुर्दोम रावून दान दिवन कुमो करूंक मौन आसलेल्यांनी दफ्तरांत तुमचें दान दिवयेत. त्या दिसाय आजार जाल्ल्या सकट लोकांक आमी जेवण दिता. हे तर्फेन कोणायकी कुमो करूंक मौन आसा जाल्यार दफ्तरांत तुमचें दान तुमी दिवयेत. तशेंच हेर फेस्ता वेळार स्पॉन्सर्स रावंक मौन आसा जाल्यार तुमी स्पॉन्सर्स रावयेत. जावं पुरो करतिलो दिवंक, जावं पुरो बँडाक या हेर संगतींक तुमी तुमचें स्पॉन्सरशीप दिवन आमकां कुमो करयेत. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंकी अवकाश आसा. एका जेवणा फाटल्यान रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे ताज्याक चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप आसा. येदोळूच निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन आमी हाती धरलें आसा. काम चालू आसा. हें योजन आमी वेळार संपयलें तर सोडून 60 या 60 निर्गतिकांक आमी धर्मार्थ जेवण आनी वस्ती दिवंक शकतल्या. काकुळतीच्या ह्या योजनांक, ह्या कामांक कोणायकी हात मेळोवंक आसा जाल्यार तुमी तुमचें दान दफ्तरांत तुमी दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तुतेंत वांटो घेतलेल्या हर एकल्याचो हांव उपकार भोवडतां. तुमकां देव बरें करूं. प्रमुख जावन गायन करूंक आमकां कुमो केल्या रिना मेंडोन्सा तल्लोर आनी तांकां सांगात दिल्ल्या बासरूरच्या गायन मंडळीच्या संध्यांचो उपकार भोवडतां. तुमकां देव बरें करूं. निर्गतिकांच्या आसऱ्याच्या योजनांचो विवर दिवचें मनावी पत्र आमी तयार केल्लें आसा. ह्या मानवी पत्रार ताचो विवर संपूर्ण रितीन आसा आनी सांगाता बँक डिटेल्सी तातूंत घाल्लेले आसात.
तुम्ही केदाळाय त्या बँक डिटेल्साक तुमचें दान ट्रान्स्फर करियेत. ह्या तातूंत QR कोड आसा तो स्कॅन करून जाल्यार तुमचें दान तुमी दिवयेत. हे मानावेची तुमकां गरज आसा जाल्यार त्यो मानावी दफ्तरांत मेळटात, थंयतान तुमी त्यो घेवन वचयेत. आनी सांगाता कोणायके त्या सावां बरोवन घालूंक आसा जाल्यार त्या सावांच्यो चिटी दफ्तरांत मेळटात, थंयतान त्यो तुमी चिटी घेवन तातूंत तुमचे त्या सावां बरोवन इगर्जेंत ह्या श्रायनांत घालयेत. ह्या तुमच्या त्या सावां खातीर इराद्यां खातीर आमचे दिसपडट्या मागण्या वेळार आनी प्रमुख जावन नोवेनांच्या वेळार आमी मागता. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानां सह भेटवणी केल्ल्या मनादीक बाब विक्टर नोरोन्ना मुंबय आर्च दिएसीसींत वावर करच्या ह्या जागा समोर उपकार बावरता. फादर तुमकां देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया. नोवेनांचें गीत गांवचे मुखांत्र ह्या नोवेनांची आतां आमी सुरवात करया. कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बसोन धाडटा. पान नंबर 16 भक्तीपणान हे मागण्या आमी सांगता म्हणया. हे वर्त्या सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवानांचे सांकळे तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासर न पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातयेणी तुजे दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्टेच्या असर्यां घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचें देणें विशेश. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो बाबरतान आमी सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. बरी भलायकी मेळोवंक, एलर्जी गूण जावंक, बेगीनच विजा मेळोवंक, घरांत शांत समाधान येवंक, मोबायल आनी इतर वायट सवयांतावन सुटका मेळोवंक, सर पिडेशिण्यांतलें निवारण बऱ्या मोर्नांची कृपा मेळोवंक, पांयांचें ऑपरेशन यशस्वी जावंक, गेट एग्जाम पास जावन बरे कॉलेजींत एडमिशन जावंक, भायर पडिल्ली वस्त मेळोवंक, भुरग्याचे देणें फावो जावंक, 1.5 वर्साच्या भुरग्यान बरें करून उलोवंक, भुरग्यान हट करिनासतना बरें करून शिकोवंक, पळयलो जागो कितें समस्या नासतना घेवंक फावो जावंक, एकल्याचें मत परिवर्तन जावन बेगीनच पाटीं घरा येवंक, एकल्यान कुमसार जावन मिसाक वचोन बरो भुरगो जावंक, बरें काम मेळोवंक, दिल्ले सोडून रुपये 2 लाख मोस जायनासतना ते पाटी मेळोवंक, एक बरें काम मेळोवंक, मस्कतांत काम जावंक, जागो आनी घर फावो जावंक, बाळतेर बऱ्यान जावंक,
आर्थीक रितीन सुभद्र आसूंक, वेव्हार बऱ्यान जावंक, रूट कॅनल चिकित्सा बऱ्यान जावंक, कोर्ट केसींत सुटका मेळोवंक, बऱ्यो सवयो वृता जावंक, काजारी जिवितांतले समस्या परिहार जावंक, 12 लाख रुपये होगडायले ते पाटी मेळोवंक, एकल्याचें भांगार सोर्न वेल्लें आसा घरांत तें पाटी मेळोवंक, रक्षण मेळोवंक, पांय दूख सारको जावंक, डिस्क समस्या गोण जावंक, घरचें काम बऱ्या रितीन कांय अडखळ नासतना आखेर जावंक, चिकन फॉक्स जाल्ले वरवीं आंगार पडले फड गोण जावंक, बरी सैरीक येवन बेगीनस काजार जावंक, काजार जायजे म्हण आशिल्ल्या चेडवा लागींस काजार जावंक, केस जडचे रावंक, अंगडीचो वेव्हार बरो जावंक, पियोवण्यांतावन संपूर्ण सुटका मेळोवंक, घर बांदूंक आदार मेळोवंक, इटली कामांची वर्क विजा मेळोवंक, सारकें चलोवंक जावंक, कोलेस्ट्रॉल समस्या इत्यार्थ जावंक, स्टॉक मार्केट बिझनेस बऱ्या तरान जावंक आनी तें काम करूंक बरें मन मेळोवंक, पांय बावळे आनी माथें दूख निवारूंक, वाळांत पयस वचोंक, आळसाय पयस वचोंक, सिगरेट सेवची सवय रावोंक, एकल्यान 100 फावटी OET परिक्षा बरयलेली आसा पूण फावो ते अंक ताका मेळोनात, परत ताणें करच्या प्रयत्नांत ताणें आशिल्ले अंक ताका मेळोवंक आनी ताणें चिंतलें सपान जारी जावंक, शुगर पायल्स गूण जावंक, घरा वचूंक वाट मेळोवंक, घेतले पयशे पाठीन दिवंक आदार मेळोवंक आनी जिणेंत सेटल जावंक, ग्लुकोमा गूण जावन दिश्ट पाटी मेळोवंक, हात दूख गूण जावंक, KPSC परिक्षा पास जावन काम मेळोवंक, HP कंपनींत बेगीनच काम मेळोवंक, घरचें रीण फारीक जावंक, घरचो वेव्हार बऱ्या रितीन जावंक, भुरग्यांनी चीत दिवन शिकोवंक, गरजाचो उजवाड मेळोवंक, LIC बिझनेस बऱ्यान जावंक, भुरग्यान बऱ्या शेगुणान वाडोवंक, सोंसणेकायेन बरोवंक आनी प्रबुद्ध जावंक, 5 वर्सांचें शिकाप बऱ्या तरान जावंक, दिल्लें रीण पाटी मेळोवंक, 2 फ्लॅटांचें रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावंक, जागो बऱ्या मालाक विकून वचोंक, मानसीक पिडेस्तां बरी भलायकी मेळोवंक, घराक करंट घालूंक आदार मेळोवंक, घरचें जनेलां बागलांचें काम बेगीनच आखेर जावंक आनी ह्या खातीर गरजाचो आर्थीक आदार मेळोवंक, बिरांत पयस वचोंक, SSLC परिक्षेंत बरे अंक मेळोवंक, जर्मनींत पर्मनंट काम मेळोवंक, UK विजा मेळोवंक, भायर पडलें भांगार पाटी मेळोवंक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स जाता तितले बेगीन बऱ्यान जावंक, रोड जावंक, पिडा बरी जावंक, विजा मेळोवंक, इस्रायलाचे विजा मेळोवंक, तोंडार जाल्लें फेशियल पाल्सी तावन बेगीनच बरेंपण मेळोवंक, पाटीची पांयांची दूख बरी जावंक, युरोपांत काम मेळोवंक, डायबिटीस गूण जावंक, बरो फुडार आनी बरें शिकाप मेळोवंक. ह्या गरजां सगळें आमचे गरजो आमी मेळोवया. सांगाता जायत्या जाणांनी देवातान मेळ्ळ्या उपकारांक अर्गां दिवंक सांगलें आसा. एकल्याक पियोवण्यांत सुटका मेळिल्ली आसा, एकल्याक बऱ्यांतलें बरें काम मेळिल्लें आसा, भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें आसा, अंगडी संबंधी समस्या आसले ते इत्यार्थ जाल्ले आसात, मेळोवंक आसले पयशे पाटी मेळिल्ले आसात, भुरग्यांचें देणें लाभलें आसा. ह्या एका उपकारा खातीर अर्गां दिवया. आमकां गरज आसची देवाची ससाय मागून सांत आंतोनीचे विनवणेचो आदार घेवन
हें आमचें मागणें आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणें स्विकारसूं दे. सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजें तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. संत आंतोनियामा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक संत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन पिडेस्त भुरग्यां खातीर ऑटिझम पिडा आसलेल्या भुरग्यां खातीर कॅन्सर किडनी समस्या तसले गंभीर समस्या आसलेल्या पासत आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां पासत मागया. जायत्यांनी पिडेंत आसलेल्यांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगलें आसा. तांचो उगडास करून तांच्या पासत आमी प्रार्थना करया. आमकांय खंयच्याय वेळार खंयचीय पिडा येनातलेल्या बरी सदांच भलायकी देव आमकां दिवंक दी म्हणून आमी मागया. सोम्यांचे नावी आमचो आधार. सर्ग आनी संसार सोम्यान दयनायक आमचे मागणें आनी म्हजी भक्तीचे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वास साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातेवन आयिल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुली ती तुजें सक्रां जेजू क्रिस्ताचें शिकोवणें आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे तकल्यो प्रत्येक आशिर्वादा खातीर बागोवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचें सोवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमोगाळ बापा मनशांचो कृशेचो वावर सुफळ केल्ल्याचो फळ जावन तुजे तावन आमकां हें जेवण फावो जालां. ह्या तुज्या आदारा खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना साबार दाणींच्या उदार मनान आयचें जेवण आनी हर एका मंगळारा जेवण दिवंक तूं आमकां साध्य करताय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या जेवणांचेर कृशेंत तांकांच समर्पीत केल्ल्या सर्व कृशिकांचेर आनी हें जेवण आमकां दिवंक हांगासर दान दिल्ल्या दानींचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल. तुजें उदारपण तांचें तें सदांच आसूं आनी सांगाता हें जेवण तुजें सक्तेन तूं भर. तुजे कृपेन तूं भर. तें आशिर्वादीत कर. हें जेवण आमकां चड आनी चड करून भलायकी सोडोवचें जेवण आमचे मदलो एकवट वाडोवचें जेवण आनी स रितीनी आमकां सक्तेन गठायन भरचें तें जेवण जावन तूं परिवर्तीत कर. हें जेवण सेवले वरवीं आमचें तें कितें ल्हान मोड पिडा आसा जाल्यार ती पयस वचों आनी आमकां सकत मेळो आनी अशें ह्या जेवणा वरवीं तुजो कृपेचो आशिर्वाद
तुजें बरेंपण व्हड मापान आमकां अनुभव करूंक फावो जावं म्हणून आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. सांतांतून बापा बोवर्त्या संता तुजे ससी आयल्या व्हडा मोगान अजा पागरा मसतरा जिणी तुजी देखी बरी आमा सर्वांक सांतांतन सांतांतन अजा पंजा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदां सांतांतन सांतांतन अजा पंजा सांता माग सायबा आमचे पासून जेजू लागीं सदां मोकाळ पुत्रा सवेन ओंकार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां